नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे उपकार सगळ्यांक बरी सांज आवडटा आनी दीप्ती काकोडकर आयच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया चुमकेल खबरो। सहकार सोसायट्यांक लागून लोकांक कोट्यांनी रुपयांचो बसला फटको सहकार कायद्यात बदल गरजेचो सांगता मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत। मिनाची येरादारीच्या मुद्द्यावेल्यान पिळगांव सारमानस वाठारांतले लोक परत आक्रमक एसओपी पाळिनासतना मिनाची येरादारी करपी कांय ट्रक लोकांनी आडायले। वेंचणूक लडोवपाचो निर्णय सर्वस्वी लोबोंचो आमी पक्षाकडेन एकनिश्ठ उमेदवार कोणूय आसूं आमचो पुराय तेंको आसतलो कळंगूटचे सरपंच तशेंच भाजप मंडळाचे अध्यक्षाचे स्पश्टीकरण। मांद्रेच्यान वेंचणूक लडोवपाक आदलो सरपंच प्रशांत नायक धोपराक बाशीक बांदून तयार लोकांनी आग्रो केलो जाल्यार लडयतलो वेंचणूक सांगता प्रशांत नायक। कॅश फॉर जॉब प्रकरणा उपरांत आता कॅश फॉर प्लॉट एकल्याक अटक हाऊसिंग बोर्डात प्लॉट दिवपाचे आयज ताकोन मडगांवच्या चलयेची केली फसवणूक खर कारवायेचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन। आणि कुडचड्यार आर्थिक फटवणुकीचो धक्कादायक प्रकार उक्ताडार बँकेच्या बायल कर्मचाऱ्यांनी ज्येष्ठ नागरिकांक घाली तोपी। आता खबरो विस्तारात सहकार सोसायट्यांक लागून लोकांचे कोट्यांनी रुपया बुडल्यात। ह्या क्षेत्रांत कांय जाणांक लोकांक तोपी घालतात ताका लागून सहकार क्षेत्राक जाग्यार हाडपा खातीर सहकार कायद्यांत बदल करप गरजेचे आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगले। 71व्या राष्ट्रीय सहकार सप्तकाच्या समारोप सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयताले। खरें म्हणजे अशा सिन्सियर पैकी काम करून ज्यो सोसायटी जेंच्यांनी अस्तित्वात दवरल्या तांकां खरोखरूच सपोर्ट करपाची गरज आसा आनी सरकार ह्या गोष्टीचो पॅरलली म्हणजे अशा पद्दतीच्यो ज्यो सोसायटी चलता पळय म्हणजे मागीर त्यो हांव म्हणजे डिपार्टमेंटाकय विचार करून तांकां कसो पद्दतीन आमी मदत करप शक्य आसा हे विचार करता आनी ताजी एक पॉलिसी डिसायड करता म्हणजे फुडल्या फायनान्शियल इयरान ह्या खरोखरूच सोसायटीक ही आमी अशा पद्दतीन एक सपोर्ट दिवपाचें काम करता। बट त्याच बरोबर सहकारान आसलेले लोक जे लुबाडपाचो प्रयत्न करता पळय न्ही हांव हे कंटिन्युअसली फाटलो सांगता की आमी एक 2-3 अमेंडमेंट हाडले बट हाज्या फुडें 2-3 अमेंडमेंट आमी बरेच स्ट्रिक्ट केल्ले टायटन केला आनीकूय अमेंडमेंट हाडपाची गरज आसा कारण सहकारांतले काही अशेय लोक आसात की जे लोकांच्या पयशांची तमाल बाळगिता म्हणजे लुटपाचो प्रकार जो आसा पळय न्ही होय करतात। क्रोर्स ऑफ रुपीज आज सामान्य मनशाचे जर बुडले आसत जाल्यार ते सहकार सोसायटी खातीर बुडल्या। दीस इज ऑल्सो अनदर टायप ऑफ फ्रॉड हे आमी म्हणपाक जाता। अनियंत्रित मिनाच्या येरादारीच्या मुद्द्यावेल्यान पिळगांवच्या सारमानस वाठारांतले लोक परत आक्रमक जाल्यात। मिनाच्या येरादारी विरोधात मंगळारा सांजे सारमानस वाठारांतले लोक रस्त्यार देवले। आक्रमक जाल्ल्या लोकांनी एसओपी पाळिनासतना मिनाची येरादारी करपी कांय ट्रक आडायले। दिवचले वेदांता मायनीवेल्यान सारमानस जेटी मेरेन मिनाची येरादारी चालू आसा मात येरादारी करतना खण खात्याच्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन जायना। येरादारी करतना मीन रस्त्याचेर पडटा देखून सारमानस रस्त्याचे धूल पातळटा उदक मारतकीच रस्त्याचेर चिखलाची दलदल निर्माण जाता ताका लागून लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा। मिनाच्या येरादारी विशीं नाराज आशिल्ले सारमानस वाठारांतले लोक मंगळारा रस्त्याचेर देवले। वेदांताच्या सारमानस जेटी कडेन रस्त्याचेर लोकांनी मिनाची येरादारी करपी कांय ट्रक आडायले। लोकां वांगडा पिळगांवची सरपंच आनी कांय पंच वांगडी हजर आशिल्ले देखून बुधवाराय लोकांचें आंदोलन चालू आसा। आता एक महिना जायत येयलो ग्रामसभेत सगळ्या ग्रामस्थांचो इश्यू आसलो की एसीपी सारकी जायना ते पाळिना म्हणून। आयज हांव तुमकां इतलें सांगूंक सोदता ही तेंची आतां तिसरी फावट म्हाका 19 मिनटांनी फोन येयलो की हांगासर ट्रक चालू आसा तेन्ना सगळो रेबो जाला म्हणून। जेन्ना हांगासर हांव पावलें तेन्ना पयशे जाल्यार परत रेबो जाला हांगा लोकांक चलपाची परिस्थिती ना। दुसरी गोष्ट म्हटल्यार हांगासर तेकोन घरां आसा पळय न्हू ह्या धुल्लाक लागून रेब्याक लागून तांकां अन्न सुद्दां खावपाची परिस्थिती ना। म्हाका अशें दिसतालें की प्रत्येक फावटी हांवेनूच कितें वचपाक जाय अशें म्हाका दिसतालें पूण ह्या लोकांक पळोवन आयज म्हाका खरेंच दिसता सगळ्यांनी आयज हांगासर एकी कडेन रावून ह्या गांवाचो विचार करपाची गरज आसा कित्याक तेंच्यांनी जे कितें चलयलां पळय न्हू जे आमच्या पोटाक लागून तर तेजें अजिबात चलोवंक ना। हे तेंच्यांनी जे भायले हे सगळे आतां बिहारी म्हणूं नाका खंयचे कामाक सगळे भायले लोक आसा हांगासर
आमच्या गावच्या भुरग्यांक हांगासर काम ना, आनी काम आसलें जाल्यार हांगा रोडार धुवपाचें तांकां काम आसा. म्हणून हांव इतलेंच आतां तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता की जर तुमकां दिसता न्हू ह्यान फुडें अशें कितें जावंक जायना म्हणून कंपनीन आनी जे कोण आमकां बरे मागते कोण आसा तांकां बी सगळ्यांक सगळे जाण आतां पळयता आसतले न्हू कितें चल्लां हांगा तें. तुमकां सांगूंक सोदता हांव ह्या गांवाचो आजून तरी तुमी विचार करा. जी आमची ल्हान ल्हान भुरगीं आसा ह्या गांवांत माणकुली जी रावता हसता खेळटा तेंचे अशें जिवाक असो धोको तुमी दिवंक नाका. ही जाणटी नेणटी आमची भायर भोंवता हांगा सगळीं तांकां सुद्दां भायर सरपाची परिस्थिती ना रेब्याक लागून. तेन्ना तुमी कितें तरी हेजेर बेगीन आनी एक्शन घेवपाचें. परत परत आमकां अशे ट्रक तुमच्या हाडोवपाक आमकां आवडना. ही आयज वेदांता कंपनी हांगा चलता खरी 5 म्हयने जाले. कांयच SAPO पाळी नासतना ते हांगा कामां करता. जी कामां तेंची हांगासर 6 उपरांत ट्रान्सपोर्ट मेन रोडार येवपाक बंद जावपाक जाय आसले. पूण आयज ते कांयच ते गोश्टीचेर लक्ष दवरूंक ना तेंच्यांनी. फक्त हांगा लोकांक भंय घालून आनी हें करून आपलें काम चालू केल्लेलें आसा. आयज आमची वेदांता मिटींग जाल्ली जाल्यार तेंचे अधिकारी आयज आमकां सांगता की ह्या जुल्ल्याक लागून कसलीच रोगराई जायना म्हणून, तुमी कांयच भिवपाची गरज ना म्हणून. अशें हे जे लोक सांगता पळय तेन्ना आमी आतां कशें जगपाचें गांवांत. तिनसानां गेले बिचोले जाल्यार ही परिस्थिती हांगा रेबो आसला सगळो. गाडी लोळटा सकाळी परत आमी कामाक वयताना तशी गाडी घेवन आमकां कामाक घेवन वयची पडटा. लोळकी गाडी घेवन आमी कित्याक त्रास सहन करपाचे? कसलो फायदो आसा? हांगा सगळे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते राजस्थानाचे आनीक खंयचे हाडून भरलेले आसा. तेंच्यान दाखोवचें हांव खंय आमचें आनी आमच्या लोकांक दिता सुद्दां जाल्यार ते रस्त्याची खंयची धुवपाची कामां आनीक कितें कामां ती बीन कांयच तेंचो हें ना. पण हे ट्रक कित्याक हाडयल्यात तुमी? ट्रक हाडयले टायमाच्या भायर येयले न्हू ते. तांकां सर्चचो टायम आसा न्हू. तांकां टायम घालून दिल्लो आसा SAPOचेर की बाबा 6 उपरांत चलोवंक जायना म्हणून पब्लीक. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो उपरांत आता मांद्रेचो आदलो सरपंच प्रशांत नाईक मांद्रेच्यान वेंचणूक लडोवपा खातीर दोपराक बाशिंग बांदूंक तयार आसा. मांद्रेच्या लोकांनी आग्रो केलो जाल्यार येवपी विधानसभा वेंचणूक मांद्रेंतल्यान लडयतलो म्हणून मांद्रेचो आदलो सरपंच प्रशांत नाईक उलयलो. जो कॅन्डिडेट जो स्वता खंयच्याय कॉन्स्टिट्युशन रावूंक सोदता तेणें स्वताहून केन्ना रावचें न्हू. जेन्ना लोक सांगतले, लोकांक जेन्ना पडटा की बाबा हो मनीस बाबा सारको आसा, हो आमचे हित आमचे जी डेव्हलपमेंट करू शकता. डेव्हलपमेंट म्हणजे तुजे आतां बरे डेव्हलपमेंट तेचे रस्ते केले किंवा तुजे गटारां बांदली हें न्हू. पयलीं तुका ह्युमन डेव्हलपमेंट जाय. मनशांक लागून तूं कसो पावोवंक शकता, मनशांची तूं उदरगत कशी करूं शकता तें पयलीं पळोवपाक जाय. हें आतां बारीक पळोवपाक गेल्यार पळयात बरं तुमी मांद्रे मतदारसंघांत जे मांद्रे गांव, हरमल, मोर्जी जे डोंगर भागार जे स्थानीक जे लोक उरले सकयल जे डोंगर भागार जी उदरगत चल्ल्या पळय ती पळयात तुमी. लोक कशे अक्षरशः वाजल्यात, विटल्यात. ही उदरगत न्हय तर ही उदरगत आतां बारीक पळोवपाक गेल्यार पयलीं आमकां आमच्या ल्हानपणांत जेन्ना आमी प्रायमरी स्कुलान वयता आसतना आमकां मास्तर टिचर सांगताले की बरे एक डोंगर काडात आनी झाडां वयर काडात. जाल्यार आयज अशी परिस्थिती येयल्या भुरग्यांक डोंगर काडटले जाल्यार डोंगर ना. आनी डोंगर जर काडपाक गेले जाल्यार वयर थंय चित्र काडचें पडटलें कितें JCB आनी ट्रक. सकाळीं जर उठले तूं दार ओपन करशीत जाल्यार ट्रक आनी JCB दारांतल्यान वयतात. ही उदरगत. सो हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की म्हाका कसलोच इंट्रस्ट ना रावपाक. खरंच आमच्या ज्या मांद्रे मतदारसंघांतल्या ज्या जनतेन जर सांगलो म्हाका फुडें सर म्हणून जाल्यारच हांव इंट्रस्टेड आसा. म्हाका स्वताहून म्हाका करपाचें ना, कसलेच इंट्रस्ट घेवपाचो ना. म्हाका लोकांक लागून काम करपाक जाय. लोकांनी जर सांगलो म्हाका फुडें सर आय एम इंट्रस्टेड. राज्यांत कॅश फॉर जॉब प्रकरणा उपरांत आता कॅश फॉर प्लॉट स्कॅम उक्ताडार. पर्वरी हावसिंग बोर्डात प्लॉट दिवपाच्या हायेस साकून मडगांवच्या चलयेची फसवणूक केली. ह्या प्रकरणात स्कॅमस्टर सादिक शेखाक अटक केल्या. प्रकरणात खर कारवाय करपाचे मुख्यमंत्र्यान आश्वासनूय दिला. राज्यात विंगड प्रकाराचे घोटाळे उक्ताडार येत आसात. कॅश फॉर जॉब स्कॅमा उपरांत आता कॅश फॉर प्लॉटाचो स्कॅम करपाक लागल्यात. लोकांनी नोकऱ्यांच्या फाटल्यान धांवनासतना आड वाटेन पयशे कमोवपाक सुरवात केल्ली आसा. जाका लागून साबार तरणाट्यांची तशेंच गोंयकारांची फसवणूक जाता. सरकारी नोकरी तशेंच रेल्वेत नोकरी दिता आणि आता हावसिंग बोर्डात प्लॉट दिता म्हणून सांगून मडगांवच्या एका दिव्यांग चलयेची तशेंच त्याच्या बापायची फसवणूक जाल्ली आसा. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्या उपरांत तांणी खर कारवायेचे आश्वासन दिला. ऐकात. आज परत एकदा सकाळी फुडें म्हाका मेळपा खातीर सुमेरा खान हे चली आनी बाबडे ते ब्लायंड चली हे मडगांव साकून म्हाका मेळपाक आयला. आमी सगळे जाण जे स्कॅम ह्या विशयाचेर उलयता हो दुसऱ्या पद्दतीचो लँड स्कॅम आसा. लँड स्कॅम हाच्या खातीर ताका हावसिंग बोर्डाचो प्लॉट दिता म्हणून ताच्या कडल्यान 8 लाख रुपया घेतले
आणि 8 लाख रुपया हो सादीक शेख ह्या मनशान घेतले. त्या सादीक शेखाक आमी डिफरंट केसींनी अरेस्ट केला. हांव गोंयकारांक इतक्याच खातीर अलर्ट करता की सुमेरा खान हे बाय ब्लायंड, बट तेका सुद्दां ह्या सादीक शेख सारकेल्या मनशान सोडूंक ना. ताज्याय कडल्यान 8 लाख रुपया घेवन ताका हावजींग बोर्डाचो प्लॉट दिता म्हणून फॉल्स पेपर हावजींग बोर्डाचे करून ताका ऑलरेडी पेपर दिले आणि ते हावजींग बोर्डात गेल्या उपरांत ते पेपर फॉल्स म्हणून ताका कळ्ळे. त्या खातीर अशा पद्दतीची लँड स्कॅम आणि बाकीच्या सगळ्या पद्दतीची स्कॅम सातत्यान गोंयांत जावपाक लागल्या. म्हाका दिसता गोंयच्या लोकांनी म्हणजे वेगवेगळ्या बाबतींत पयशे जे मागतात लोक तांच्या पासून अलर्ट रावचे पडटले, कारण ह्या पद्दतीन लोक पयशे लुटपा खातीर खूब मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्यो टॅक्निक्स प्रत्येक फावटी काडीत आसा. म्हाका खरोखर म्हणजे त्या ह्या चलयेच्या बद्दल, कारण ते ब्लायंड आसून सुद्दां ताका लुटता म्हणजे पयशे ताचे कडल्यान काडून घेता आसतना खंयसरूच मात्तूय तेंच्यांनी ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंडाचेर सुद्दां विचार करूंक ना. ही एक म्हणजे माणुसकीक काळिंबा फासलेली गोश्ट आसा. खातीर हांव ताजी केस प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेट करपाक लायला, ताका प्रॉपर न्याय मेळचो हाच्या खातीर सातत्यान म्हणजे म्हाज्या कडल्यान आनी म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंटा कडल्यान पुराय प्रयत्न आसतले. तर अशी डेअरिंग जे करता पळय तितून कोण तरी जर ऑफिसर्स बीन जर साथ दिता अशें जर सापडात, खंयचोच ऑफिसर केन्नाच साथ दिना. लोकांक फसवेगिरीचो प्रकार आसा. लोकांनी अशा पद्दतीन स्टॅम्प तयार करप, पेपर तयार करप, ताका जर हावजींग बोर्डाचो प्लॉट हे फॉल्स पेपर करून दिल्लो आसा. तेजे ऑलरेडी इन्व्हेस्टिगेशन सगळी सुरू आसा. मुनिरुद्दीन खान, आम्ही मडगांव राहतो सर, आणि माझे बिझनेस आहा. माझ्या कडेन एक तो AC मेकॅनिक येयलो सर. आमच्या घरा कडेन रावता तो सायडीन खूब वर्सांचो वळखता ताका, सिराज म्हणून, सिराजुद्दीन खान म्हणून. तो एप्रोच जाला म्हाजे कडेन. हांव ते सादीक बिदीक कोण आहा तो ताका हांव कोणाक वळखना नासलो. तेणें म्हाका इंट्रोड्यूस केलें. तेणें अशें हावजींग बोर्डाक प्लॉट दिता, हें दिता तें दिता, 2 प्लॉट खंयचे हावजींग बोर्ड बरोबर हावजींग बोर्डाक प्लॉट दिता म्हणून म्हाका तर तो एप्रोच जालो. मागीर हांवें तेजेर ते इंट्रस्ट घेवना सर. मागीर ते थोड्या दिसान मागीर तो इंटरनेटाचेर बी दाखोवपाक लागलो अशें प्लॉट दिवपाचें आहा म्हणून. आनी थोड्या दिसान ते पेपराचेर बी येयले सर, अशें हावजींग बोर्डान प्लॉट हें सँक्शन जाला दिवपाचें आहा म्हणून. ते पळोवन म्हाका विश्वास जालो सर. हांवें मागीर ते सादिका मेळ्ळो सर हांव वचून. सो पेनजीम वचून मेळ्ळो ताका हांव. तेजे हॉटेल बिटेल सगळें असलें, बाटलें कितें तरी तेजे हॉटेल बिटेल सगळें असलें सर. ते हॉटेल बिटेल सगळें पळोवन म्हाका विश्वास जालो तेजेर. आनी तो सिराज म्हणल्यार तो बी बरो चेडो सर. तो बी तितलो हें ना, म्हळ्यार ते पयलींच वळखता हांव. तर तेजेर बी विश्वास केले हांवें. रविराज चारी सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. कुडचड्यार आर्थीक फटवणुकीचो धक्कादायक प्रकार उक्ताडार आयला. थळाव्या लोकांनी केल्ल्या आरोपांप्रमाण एका बँक कर्मचाऱ्यान बँकेत खाते आशिल्ले ज्येष्ठ नागरिकांक कोट्यांनी रुपयांची तोपी घाल्या खंय. सद्याक पुलीस ह्या प्रकरणाचो तपास करतात. FD थी जो कि पंजीम से ट्रांसफर के घर आई थी. तो मैंने उसको बोला कि पंजीम दूर पड़ता है मुझे, मैं KP में रहती हूँ, तो यहाँ पे ट्रांसफर करना है. तो बैंक में रिकमेंड किया तो मैंने इधर ले लिया. तो यहाँ पर मैनेजर ने बोला, यहाँ पे जो तन्वी है लड़की, मैनेजर ने उसको डिफ्यूज किया कि ये आपको हेल्प करेगी. तो ऑब्वियसली कोई ना कोई क्लर्क तो करते हैं ना, मैनेजर तो आएगा नहीं करने के लिए. तो उसने बोला कि उसमें सजेस्ट किया 3 लाख के 10 की 3 करा दो, क्योंकि आप ओल्ड पीपल हो तो 3 आपके लिए ब्रेक ठीक रहेगा. कभी अभी ब्रेकेज करनी है तो एक ही करना है ना, नहीं तो उसमें पेनल्टी लगती है ना, लॉकिंग पीरियड होता है उसमें जिसमें. मैंने कहा ठीक है, चलो ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया मैंने. उसने मुझे 3 फॉर्म भरा है, 10-10 लाख रुपये अमाउंट का, सर्टिफिकेट का. मेरा KYC तो वहीं से ट्रांसफर हो गया रहता था, मोबाइल नंबर सब कुछ वही था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. तो बाद में उन्होंने मुझे 2 तो पासबुक दी. तो मैंने कहा FD का सर्टिफिकेट मिलता है, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए. कितने नहीं यहाँ इस स्कीम में जो है ना मिलता नहीं, हम लोग आजकल नया ना बैंक से पासबुक देते हैं. तो मैं फिर भी ठीक है, लेकिन पासबुक की उसका 20 लाख की दी, 10 लाख की 2 दिया, 30 का नहीं दिया. तो मैंने कहा 30 का कहते अचानक ही ना हमारा प्रिंटर खराब हो गया है. मैनेजर ने बोला, उसने बोला प्रिंटर खराब हो गया है, तो अभी ना हम आपके घर दे देंगे, आपको टेंशन करके देती है, आप इन्वेस्टर है ना, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और हमारी ड्यूटी बनती है आपको हेल्प करना. तो मैं मान गई. उसके बाद वो हमारे घर आई, उसने घर में आके मुझे दे दिए, ठीक है, वो दे दिए.
पासबुक दे दी, इनकम मुझे मिल गया। बाद में मुझे 10 लाख की एक और ट्रांसफर करना था ICICI बैंक से, तो मैंने उसको ये आई ना बोला, तो मैंने वो ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर दिया और वो चेक दिया मैंने, और वो 15 अक्टूबर को मैंने चेक दिया, 16 को क्लियर भी हो गया। तो कोई पेपर नहीं दिया, लेकिन उसको आज तक कोई पेपर नहीं मिला। मैनेजर से मैंने 10 बार बोला, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए उसको चाहिए, कोई पासबुक कोई रिकॉर्डिंग, मेरे पास सिर्फ डिपॉजिट स्लिप है। अभी आपका कितना पैसा गायब हुआ है? मेरा तो 40 लाख के हिसाब से है ना, मुझे तो कुछ भी नहीं है। सेंट्रल बँका म्हगे पयशे आहले आनी दुसऱ्या बँका आहले ते पयशे म्हणा लागले तुका सगळे दुसऱ्या बँकांनी आहाय ते हाडून आपल्यागे बँकांक घाल म्हणा लागले, तुका ज्यूस बेच दिताय म्हणा लागले आनी तुगे चेड्यान सांगलो म्हणा लागले ते सगळे देडीगे पयशे आहाय ते सगळे एकू बँकांक घाले अशें पूण त्या चेड्यान सांगले म्हणटकीर सगळ्यांक सांगले ते पयशे हाडले तेगे बँकांक घातले 23 lakhs आहले 23 lakhs तेंचे EF मोबायल EFIचे तेंचे सगळे आपल्यागे अकाउंटाचेर ट्रान्सफर केले आनी ते मागीर कितें तें खबर ना। मागीर हांवें मागीर ते म्हजे धाकटी चेडूं आहा ताका सांगलें तेणें अशें केलें, तेणें मागीर ताका उलयलें पूण ते पयशे देडीगे पयशे तुजे तुगे अकाउंटाचेर कॅश ट्रान्सफर केले अशें ताका जाय ते विचारलें पूण तें मागीर आन्सर करूना तेणें। आनी मागीर तेणें न्हू म्हाका कितें केलें, सीम कार्ड हाडपा लायलें आनी मुगेलो मोबायल गेलो तेणें आनी आपणागे वचून रावता म्हणपालें सीम हें करून, पूण मुगे मोबायलान रावलें तेणें आनी मागीर कांय जायना म्हणपालें मोबायला मुगेलें आनी आपणागे वचून रावलें सीम आनी ते मागीर म्हाका तेणें सीम वचून हाडलें वचून कोण ते? तन्वी आनी मागीर म्हाका तें खबरूच ना आनी मागीर सीम तेका मी आहा आनी गेलोले फाटी ते म्हणपाले सीम मेळा मोकोडे आनी कितें आतां तुमगे जालें कितें? मुगेलें सीम तेकोडे आहा। कितें जालां आतां? बँक खंयची आनी तन्वी म्हणटे कोण? बँका ते काम करता खंय सेंट्रल बँकाक आनी मागीर तेणें आतां ते पयशे काडले मुगेले 5,50,000 आहलोले तितून बँकान। इफ्फी निमतान सांखळेच्या सरकारी महाविद्यालयाच्या मैदानाचेर बलून टेंट थिएटराची रंगमाची तयार केल्या। 21 नोव्हेंबर ते 27 नोव्हेंबराक सकाळचे 9 ते सांजेची 6 मेरेन वेगवेगळी चित्रपटां हांगा दाखयतले। ह्या टेंटान एकाच वेळार सुमार 120 लोक चित्रपटाचो आस्वाद घेवपाक शकतात। ह्या बलून टेंट थिएटराचे उक्तावण बिरेस्तारा सकाळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जातले। तुमकां खबर आसा आयच्यान 55th इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलचें इनॉग्रेशन जाता। तेज्या निमतान तुमकां सांगूच्या खूब खोशी दिसता की सांखळे हांगासर कॉलेज ग्रावंडाचेर हांगा म्हाज्या फाटल्यान पिक्चर टायम म्हणून बलून टायप एक बारीकशें थिएटर घातला, AC थिएटर फुल्ली 120 तेजी कॅपेसिटी आनी हांगा डेली फाल्यांच्यान 8 दीस 28 तारखे पर्यंत सकाळी 9 ते 6 पर्यंत बरी पिक्चरां, बरे दर्जेदार पिक्चरां हांगासर दाखयतली वयतली आनी फूल AC थिएटर आसा, 120 तेजी कॅपेसिटी आसा कळ्ळें न्ही। सो सगळ्यांनी, सगळ्या सांखळेच्या रसिकांनी हो जो पयले फावटी हांगा बरो एक उपक्रम, बरो एक ऑपॉर्च्युनिटी आमकां सगळ्यांक सांखळेकारांक आमच्या सीएमान हांगा मुद्दम हांगा हाडलेली आसा, तेजो लाभ घेवचो सगळ्यांनी आनी ह्या इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलची सगळ्यांनी आपलो एंटरटेनमेंट आपूण स्वता घेवचें आनी बाकीच्यांक सगळ्यांक सांगचें की हेजो उपभोग घेवचो म्हणून फ्री ऑफ कॉस्ट आसलें आनी हें जें आसा गोवाचे फिल्म फेस्टिवलचें हांगा फ्री ऑफ कॉस्ट कळ्ळें। सो सगळ्यांनी बऱ्या पद्दतीन हांगा थिएटर फाटल्यान ह्यातलें आयज तेजें इनॉग्रेशन आसा आनी फाल्यां सकाळीं 8 सीएमाचे आसून ह्या थिएटराचें हे बारीकशें हांगा थिएटराला तेजें इनॉग्रेशन जातलें तेन्ना सगळ्यांनी तेजी नोंद घेवची। दिल्लीसान गोंयान येवपी एअर इंडियाच्या विमानाक एक धक्कादायक प्रकार घडला। सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायते प्रमाण एका प्रवाशान एका बायलेची लिंगीक छळणूक केल्या खंय। ह्या प्रकरणात जितेंद्र जंगलान ह्या 23 वर्साच्या तरणाट्याक पुलिशेन अटक केल्या। आमची शेतां आमकां जाय अशी मागणी करीत पिळगांवचे शेतकार परत आक्रमक जाल्यात। बुधवारा ह्या शेतकारांनी आक्रमक भूमिका घेतना लाकडी वय आनी खोप घालून मायनिंगे वयलो रस्तो बंद केला। आमकां न्याय मेळना तो मेरेन आमचे मालमत्तेंतल्यान मिनाची येरादारी करपाक दिवचे ना तसो निश्चय शेतकारांनी केला।
मायनिंग कंपनीन अतिक्रमण केल्ली शेतां ताब्यात मेळची म्हूण पिळगांवचे शेतकार फाटले वर्सभर संघर्श करीत आसात. ह्या मुद्द्याचेर कंपनीच्या अधिकाऱ्यां वांगडा 10 बसका जाल्यो, मात अजून कांयच उपाय जावंक ना. देखून अस्वस्थ जाल्ले शेतकार परत रस्त्याचेर देवले. हाच्या पयलीं फाटल्या फेब्रुवारी म्हयन्यांत शेतकारांनी सारमानस वाठारांत मायनिंगे वयलो रस्तो आडायल्लो. ही कंपनी पहिले हेणी घेतलेली झेप्या टायमार कितें तरी जाल्लें झेपो आपले सगळे सुरळीत करतालो आनी दितालो. आनी नवान जेन्ना ही सेजान घेतली तेन्ना शेतकऱ्यांक तेन्ना पासून कांयच मेळयलें ना. शेतकऱ्यांक आतां 15 वर्सां जालीं काय हांगा शेतां इतकी आहा, तेंची सगळीं शेतां गेलेली आहा. ही सबंद एरिया आहा पळयता सगळीं शेतां गेल्लेली आहा. पूण आमचो डिमांड कितें आसलो शेतकऱ्यांचो, आनी दुसरें म्हणजे मेन म्हणजे कितें केलें, हे गांवांतले जे लोक आसले तांकां पासून हेंच्यांनी काडून उडयले. आज 150 लोक भायर पडलेले आहा. ही मायन येदी व्हडली मायन आमच्या मयम कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी बिचोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, ह्याच गांवांतले इतले एरियाचे लोकांक हांच्यांनी काडलेले आसा. म्हणून आमकां हो स्टँड घेवचो पडलो. दुसरें शेतकऱ्यांक कांयच मेळना. आमी फक्त डिमांड घातलेलो कितें, शेतकऱ्यांक अमके स्क्वेअर मिटर प्रमाणे जे शेतकरी मागता त्या शेतकऱ्यांक मेळचे. दुसरें जांकां रिट्रेस केल्या तेंचो प्रॉब्लम सॉल्व करचो. परत गांवाचे जे भुरगे आसा आमचे ते जे आतां आमचे जे बेकार आसा भोंवता तांकां कामार घेया, हे पासून आमी तांकां डिमांड घातलेलो आसा. पंचायती थ्रू तांकां सांगलेलें आसा की गांवांतल्या थोड्या कामगारांक घेयात. कोणाकूच तेंच्यांनी आतां जेन्ना नवान घेतली एकट्या कामगारांक कामाक घेवंक ना. आमचो आतां एकूच डिमांड आहा, एक शेतकऱ्यांचो, कामगारांचो आनी गांवाचो विशय मिटोवपाचो. जर तेंच्यांनी हो विशय मिटयलो जाल्यार तुमकां सुरळीत तुमची मायनिंग चालू जातली. जाल्यार आमची शेतां ही पळय ती आमकां परत दिवची. 4-5 फावटी आमी आडयले. पयले आडयले NBP आडयले, NBC जंक्शनाचेर, मागीर आमी हांगा माटवाडा जंक्शनार आडयले, परत सारमनशेर आडयले. अशें आमी परत हांगा खोपी घातल्यो, हांगा रावले शेतकार सगळे. तेन्ना आमी तेंच्यांनी कलेक्टर अशें मिटींग जाल्यो आमच्यो. कलेक्टर आमकां सांगलें ना तुमचो प्रश्न कितें आहा ते बसोन तुमी सॉल्व करुया म्हणून. तो पर्यंत कंपनी कडेन आतां 10 मिटींग जाल्यो. कंपनीन आमकां अजून पासून कितेंच तेंच्यांनी हें दिवंक ना, आमी करतले म्हणून. फक्त आश्वासन दिता तुका अमकें आनी तमकें म्हणून. पण थंय वच जाल्यार तो मिटींगेक तो भलतोच मिटींगेक बसता. तेंच्यांनी शेतांचो रस्तो काडला तो पर्यंत आमचो क्लियर करून दिना न्हू, तो पर्यंत आमी हांगातले आतां हालचे पासून हांगाच बसून रावतले. आमचे आतां प्रॉब्लम सगळे शेत भात सगळे गेल्ले आसा. पयलीं जेन्ना देप्यान पळय न्हू शेतां वयता तांकां कामाक घेतलेले. देप्यान जेन्ना सेजाक विकली तेन्ना वर्करां सगळे विकले. आतां कंपनी न्हू आमकां ह्या वर्करां कडेन न्हू खेळ खेळटा ती आतां खेळ. आयज न्हू फाल्यां न्हू कितले दीस कितले हें करतले ते आमकां पोट ना. आमकां शेतां भाटां कशें पोट भरपाचें भुरग्यांचें आनी आमी कितें करपाचें. मजगती रस्तो आडयला अशी खबर कळटकीच दिवचलचो मामलेदार प्रवीण गावस आणि जोड मामलेदार अभिजित गांवकार आंदोलन थळाचेर पावले. तांच्यांनी आंदोलन करपी शेतकारां वांगडा चर्चा केली. ह्या मुद्द्याचेर अभ्यास करपाचें उतर तांणी शेतकारांक दिलें. येता की हांगा कंपनीचे कोण येवंक ना म्हणल्यार तांकां आतां कॉल करून तांचें कितें क्लॅरिफिकेशन आहा तें घेवन मागीर वील सबमीट आहा. आतां तो प्रायवेट काय कितें तो रूट कन्फर्मेशन जो तेंच्यांनी डॉक्युमेंट दाखयला ताचेर सर्वे नंबर तो इश्यू जो म्हणटा ते तो क्लॅरिफाय केल्या शिवाय आमी सद्या कांय उलोवंक शकना. सो लेट्स सी. आय वील हॅव अ वर्ड विथ द डेप्युटी कलेक्टर and also we'll call the concerned department to get it clarified. So तितूर कितें issues आहा जाल्यार we will face it across before the competent authority and we'll try to resolve it. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. महाराष्ट्रात विधानसभा वेंचणुके खातीर मतदान सुरू आसा. 2,288 मतदारसंघात 4,136 उमेदवार रिंगणात आसा. 1,04,27 मतदार केंद्रांनी 9 कोटीं परस चड मतदार मतदान करतले. दनपार 3 मेरेन 45.53% मतदान जाला. हे वेंचणुकेची शेनवारा 23 नोव्हेंबराक मतमेजणी जातली. खंयच्या मतदारसंघातल्यान वेंचणूक लढयतलो हो निर्णय सर्वस्वी मायकल लोबोंचो. आमी भाजप पक्षा कडेन एकनिश्ठ आसात तेन्ना उमेदवार कोणूय आसलो तरी आमचो तेंको पक्षाक आसतलो अशें स्पश्टीकरण कळंगूटचो सरपंच जोसेफ सिकेरा आनी भाजप मंडळाचो अध्यक्ष यशवंत कानोळकारान दिलां. आयकात. It is too early to comment on elections. It is another 2 more years. 2 वर्सां उरलेली आहा. सगळे आमदारांनी काम करचे. आमी चालू आहा आमचें काम. आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन खूब काम पेंडिंग उरलेलें आहा. ते चालू आहा. तेणें आपलें काम करचें. लोक डिसायड करतलो. पीपल ऑफ मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी वील डिसायड हू वील बी द नेक्स्ट MLA. आमी कितले उलयले, हांव उलयलो, जीत उलयलो, आनी कोण उलयलो म्हणून तशें जायना तें. आमी पळयल्लें आहा की आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसूं खंयचीय कॉन्स्टिट्युएन्सी आसूं
जेन्ना लोक म्हणटा की आमकां नेव आमदार हाडपाक जाय ते हाडटात. आमी कितलेय सांगले आनी केले म्हणून तशें जायना. देर इज लॉट ऑफ वॉटर वीच हॅज टू फ्लो इन द रिवर्स ऑफ मांद्रे. ती रिवर येयल्या भितर आरांबोल केरीसून भितर गेल्या तर खूब आनीक 2 पावस येवपाचे आहा. ताजे उपरांतूच इलेक्शन आहा. लॉट ऑफ वॉटर वील फ्लो, लॉट ऑफ टाइड्स वील कम, लो टाइड्स वील गो, हाय टाइड वील कम. सो people will decide whoever is the best, who will work for the people. जे लोकांचे दुःख आयकतलो, लोकांची कामां करून दितलो तो आमदार जातलो. सर तुमकां इंडिव्हिज्युअली तुमकां कॉन्टेस्ट करपाक इन्विटेशन हाऊ यू आर रिएक्टिंग फॉर दॅट? ते डिसायड करतले आमचे कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक. ते म्हणत मायकल तूं आनीक नाका जाल्यार आमी गेले मागीर मांद्रे. आता तो मांद्रे वयता जाल्यार आमच्यान कोणें कितें स्टॉप करूंक जाता? कोण कलंगूटच्या लोकांनी लोकांक म्हणून न्हू निमाणे कोण निवडून हाडटा? लोक. रायट. लोकांक जाय कलंगूट कोण आमदार जावंक जावो ते लोक थारायता. आमी कशेंच थारायना. आमी काम करता. मायकल काम करता, ओ जोसेफ काम करता, और आग्नेल काम करता, हे आमी काम करता. डिसिजन लोकांचे. मायकलाक दिली तिकेट और ना दिली सपोज रायट. कोण पार्टी सांगता तेजेरूच आसतले न्हू आमी. So you will be with your party. I am with my party. I don't want to change the party. You will work for your party. सध्याच्या प्रणाला लागून we don't want to do anything which will affect the development of my village. आयज आमी आमकां खूब we have a free hand to do development in my village and there is a lot of development taking in our place. कशें आसा तो आमचो पक्षाचो आमदार आनी डिसिजन खंयसून कॉन्टेस्ट करप सगळ्यांक इंडिपेंडंट रायट आसा. आनी आमी तरी सद्या पक्षाचें काम चालू आहा. आमचें मेंबरशीप जावं बूथ कमिटीज हे आमचें संघटन म्हणून आमी गट करव्याचो काम चालू आहा आमचे कडेन. आनी आमदाराक अशें दिसता तेका थंयसर तेका बरो स्कोप आहा थंय तेका निवडून येवंक शकता जाल्यार तेचेर इंडिपेंडंट तेचें डिसिजन. तितून आमी कांय करूंक शकना. एज अ प्रेजिडेंट आमी संघटन म्हणून काम करतले, मजबूत करतले आनी येणाऱ्या काळान जे 27 पक्ष आमकां जो कॅन्डिडेट म्हणून दितले त्याच्या फाटल्यान आमी रावतले आनी निवडून हाडपाचो पूर्ण प्रयत्न करतले. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता. आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.